आमदार म्हण म्हजे खातीर पयलीं मुखेलमंत्री उपरांत म्हजो पक्ष अशें म्हणत मांद्रेचे मोगोचे आमदार जीत आरोलकार हांणी लोकसभेत भाजपान कोणाकूय उमेदवारी दिली तर मुखेलमंत्र्याच्या सुचोवणे प्रमाण काम करतलो म्हण जाहीर केलां। मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांकां लोकसभेची तिकेट दिली तर तुमी काम करतले ह्या प्रस्नाक जाप दीत जीत आरोलकारान सांगलां, मुखेलमंत्री जो निर्देश दितलो तो म्हजे खातीर सगळें आसतलो। सावंत सरकाराक आमी तेंको दिल्लो आसा आनी सरकारा कडल्यान खास करून मुखेलमंत्र्या कडल्यान म्हाका वेळार सहकार्यूय मेळटा। म्हज्या मांद्र्या मतदारसंघात मुखेलमंत्र्यान भरपूर कामां केल्लीं आसा, ताका लागून मुखेलमंत्री जो निर्देश दितलो तो हांव पाळटलों। मागीर तो उमेदवार कोणूय आसल्यार चलता अशें जीत आरोलकारान म्हळां। मोगो पक्षाचे मंत्री सुदीन ढवळीकराचो आदेश पाळचो ना काय म्हण प्रस्न करतकर ह्या प्रस्नाक जाप दितना जितान म्हळें, मोगो आनी भाजपाचे फुडारी पक्ष पातळेर कितें तें उलयतले, पूण आमदार म्हण मुखेलमंत्र्या कडेन संवाद जायत आसता, आमी मेळटाय। पक्ष हो वेंचणुकां पुरती आनी राजकारणा पुरती लागता म्हण जितान म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।